sangi kambun suyami ayya Yikutam sambur sentu satu kati wasta Tuwe kelya surukara Rekapateta Dituang surus nabutu tu kami mata Jai jai Di bapa Jai jai Di bapa Jai jai Bumi tretnya Jai jai Tiik tiba Jai jai Di bapa Jai jai Di bapa Jai jai Bumi tretnya Jai jai Tiik tiba बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या देव बापाची आणि आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे आसू मगच्या बोबेनो आयच्या पहिल्या वचपांत आमकां सिराक 3 संगती करिनाका म्हणटा पयलें जावन तुजी ग्रेस्तकायेचेर तुजी पात्यांनी दवरिनाका म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा म्हणून म्हणनाका दुसरें जावन म्हजेर कोण पदवी आसा अशें म्हणनाका आनी तिसरें जावन हांवें पातक केलें जाल्यार पूण म्हाका कितें वायट जालें अशें म्हणनाका हांकार गर्व आमकां धरणेक शिपटयता जो कोण देवा मुखार कालतेपणी वाचता जियेता ताका मेळटा आशिर्वाद उडस काड्या जायते अवकाश मेळिल्ले कालतेपणी जिवंक म्हज्या पदका वरवीं हांव देवा फयस केलां जायते फावटी हांवें सवाल विसरली आसात जावं पुरो भवार्था लेखून जावं पुरो म्हज्या वडवीक तालेंतां ग्रेस्तकाय वरवीं हांवें देवाक सवाल केल्ले आसूं पुरो खंयचें पदक जावं पुरो देवातय वा हेरांतय कोणाक हांवें दुखयलां वायट केलां तर त्या पदकांचो उडस काडया देवा कडच्यानी एकामेका लागचें बक्षांनी मागया पदकाची दुखदर्यानी सांगता म्हणया हांव पदकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजो गण्या वसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान सुरून वायट दऱ्यान बरें सुरून हांवें जायतीं पदकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून सदांच सावकार बरी सगळ्या दुतांक भक्तांक आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनती प्रार्थना मागता सूर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पदकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमी मागया कोणें मिसाचें बलिदान दिलां प्रत्येकान तांचे हृदया खातीर आमी मागया सर पदवेदार देवा आमच्या बापा तुजी जनवयानी तुजो मोग नियाडून तुजी खुशी आमी जाणा जावंक फावय हे बरे उतरणांनी तशें करण्यांनी तुका म्हणटा तशें करूंक आमकां कृपा दी आमी मागता आमच्या समेत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे
पोयतपणाचेपणान जियेता आनी रजोड चलयता ससनाच्या ससना. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. तुज्या ग्रेस्कायाचेर तुजी पातयणी दवरिनाका वा म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा म्हूण अशें म्हणनाका. म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणनाका, कित्याक सरेस्पर तुका क्यास्त लायलेल्या बागार रावचो ना. हांवें पातक केलें पूण म्हाका कितें वायट जालें अशें म्हणनाका, कित्याक सरेस्पर भोव सोंसणीक बॉक्सान मेळटलें म्हणून पातयोन पातका वयर पातकां केदींच करिनाका. ताची काकुळत व्हड आनी सगळीं म्हजी पातकां तो बक्षिता अशें म्हणनाका, कित्याक काकुळत आनी क्रोध दोनीय ताचे कडेन आसा आनी पातकाचेर ताचो राग पेट्टा. सरेस्वरा सरशी परतून येवंक गळाई करिनाका. आज ना फाल्यां म्हणून तुजी परतवणी फाटी घालिनाका, कित्याक अवचीत सरेस्वराचो राग पेट्टलो आनी केस्तीच्या दिसा तुजो सत्यानास जातलो. अन्यायान जमलेले ग्रेस्तकायेचेर तुजें काळीज दवरिनाका. क्रोधाच्या दिसा ती तुका कसलेच फायद्याक पडची ना. हर वाऱ्यांत वासोड नाका, हर वाटेन चलनाका. तुजे समजणेंत थीर राव आनी एकाच उतराचो मनीस जा. देवाचें उतर हें. देवाचें उदक. Viswas dowolno korus bagi. Zogon कोट्यांची भूतकेव सलानास्ता, नसत्याचे वाटे रावण आसता, अधर्म्या संगी बोसानास्ता. सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रा उल्हासू दीस राती नियाळटा तो खोरोस भागी. सर्वेस्पराची विश्वास दवरलो खोरोस भागी. वळाचे देगेर रोयलेल्या रुका बरी, असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच बावाना, हाले हातीन घेतले सकडी सुफळ जाता. सर्वेस्पराची विश्वास दवरलो खोरोस भागी. पूण कोट्यांची संगत अशी न्हय, ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली नितिवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता. पूण कोटे आपल्या स्वाटांनी नासाक वयता. सर्वेस्पराची विश्वास दवरलो खोरोस
सर्वेस्पराची विश्वास दवरलो कोरोस बागी Hallelujah 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 देवाचे उतर तुम्ही मानून घेया मनुष्याचे उतर कसे नाही बगर देवाचे उतर कसे Hallelujah 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता तुम्ही क्रिस्ताचे पाटलावदर म्हणल्या खातीर कोणी तुमकां एक कोप उदक पिवंक दीत जाल्यार सतसांव तुमकां सांगता ताजे इनाम ताका केदींच चुकचें ना जो कोण म्हाका सतमंतले ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक पातका कारण जाता ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें तुजो हात तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कातरून उडय दोन हात आसून येवकड्याच्या पालवा तसल्या उज्यान तुका उडोवचें प्रास एक हात आसून तुवें जिवीत भितर सरचें कितल्याकी बरें आनी तुजो पाय तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कातरून उडय दोन पाय आसून येवकड्याच्या उज्यान तुका उडोवचें प्रास तोंटो जावन तुवें जिवीत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें आनी तुजो दोळो तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कोंकून काड दोन दोळे आसून येवकड्याच्या उज्यान तुका उडोवचें प्रास एकूच दोळो आसून तुवें देवाच्या राजांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें थंय कवपी किडो केदींच मरना आनी जळतो उजो केदींच पालवना कित्याक हर एक मनशाक उज्यान नितळ करूंक जाय मीठ बरें वय पूण मीठच आळ्ळी जालें तर कित्याक ताका करसाण दिवची तुमचें थंय मीठ आसून दी तेदूं तुमी एकामेकांक समाधानान जियेतल्यात देवाचे उतर ये हर एक मनशान उजाण नितळ जावंक जाय बळक जेजुती म्हज्या मोगाच्या भवनांनी भयणीनो आयची वाचपां आमकां बरें करूंक उलो दिता डू गूड बरें करूंक हांव चिंता सकता न्ही बरें केलां गी तुमच्या जिवितांत केलां गी केल्ल्या उपरांत संतोश जाला गी खुशी जाल्या गी सकता न्ही केलां एका रितीन बरें रितीन केलां आनी हाचें पयलें वाचूंक एक सेंटेन्स अशें सांगता तुमी क्रिस्तांवचे पाटल्यार म्हणल्या खातीर कोणी तुमकां एक कोप उदक दीत जाल्यार सतसांव तुमकां सांगता ताजें इनाम केदींच चुकचें ना जावं ल्हान बरेंपण व्हड जावं हर एकल्याकी ताजो आशिर्वाद आसा म्हाका उडस येता हांव ब्रदर जावन आसतना 6-7 वर्सां आदीं फेस्त त्या आदी 14 तारीख जानेवारीची हांगा फेस्त जावन आसलें आमी जण हांव फेस्ताच्या टायमार जायतो लोक येता वान पुरे आनी हांव त्या अचानक जावन मिसाच्या पयलें ती द्वारा कडेन गेल्लो आनी लोक जायतो वयर येवन आसलो आमी जण हांव म्हाका मुखार बसचें म्हणलें कारणा खातीर म्हाका पार्की मेळचें म्हणलें जायतो लोक हमसर येवंत आसता इतली गर्दी आसली की त्या गर्दी मदें एकलो तरणाटो उडस आसा पोलतोडी रोडार तावन एक भीक मागतलो आसलो ती व्हीलचॅरार बसलो तुमी पळोवं ताका एक 7 वर्सां आदीं कोणी पोलतोडी पावचे ना इसर नासा म्हाका तिसल्या सडा म्हणून कोणी पावचे नातलें तो तरणाटो गाडी रावयता आनी सबित्यान त्या पंथात हांव निसल्या पंथाक आपण हाडटा ल्हान काम देवाचे वर्ते विसांव ताका आसा खंय म्हाका बोबीनो असले जायते अवकाश आमकां मेळटात बरें करूंक उलो दिता दुसरें जावन पातका विशयांत उलयता पातक बरें करचें की वायट करता
वायट करता न्ही गे न्ही पातक करनाका बरें करा म्हणटा जो कोण म्हाका आसत म्हणटले ल्हाना पैकी एकल्याक कारांत जाय जाल्यार पातका कारांत जाल्यार ताचे गोमटेक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवन बरें म्हणटा तुमी खंय स्विमींग गेल्यात स्विमींगाक न्हावंक गेल्यात की बुडलो अणभव आसा की म्हाका मस्तटी गेला आमकां न्हंय लागीं आसा जायत्यो डिवपेवंक जायनासतना बुडलो आसा आनी आमकां जनाव अणभव जाल्यार कळटा स्वास सोडून कश्ट जाता न्ही गे हेवटी वयर कोणी घालता जाल्यार पुरो म्हणून भोगता आनी ह्या वेळार जेजूस सांगता दांत्या फातर म्हळ्यार जड असो फातर घालून बुडोवंक सडा कित्याक ताणें वाचचें बरें न्ही आनी एकल्याक पातका कारण जाता जाल्यार वय म्हाका बाबा कितले फावटी आमी हेरांक पातका कारण जावना जावं पुरो हांवें उलोवची उतरां थोडे फावटी आतांच्या काळार आमचे कंपेनी म्हळ्यार एक ग्रूप आसा जाल्यार व्हडान जावं यूथ जावं ल्हाना जावं सगळ्यां की ग्रुपान बसून उलोवचें म्हळ्यार मस्त कशी न्ही गे आनी ह्या ग्रुपांत उलयता आसतना जायत्यो संगती जातात आमी हेरां विशयांत उलयता खबरो करता हांव मात पत्काक न्ही आनीकल्या कारण जाता दुबावची संगती हांव उलयतां हेरां दुबाव कारण जाता थोडे फावटी आमी विडियो शेअर करता काल एकल्या म्हाका शेअर केलें व्यक्तीन विडियो शेअर कर म्हळें हळे येसून जावंचार आसा गजल जागृत म्हणून असले फेक न्यूज जायते आमी पातका कारण जाता असले विडियो धाडून हेरांकी पातका कारण जाता करणी आमी कितले फावटी पातकां केल्लीं आसात जावं पुरो हांवें सोरलां हेरांक सोरूंक उत्तेजन दिलां जावं की पुरो हांवें फट मारल्या हेरांक फट मारूंक कारण जालां जावं पुरो हांवें सोरल्या आतां हेरांक सोरूंक आदार केला जावं पुरो पयशे आनी कितें वायट संगती मेतेर जालां जावं पुरो हांव पातका म्हज्या कुडयेंत पातका जालां हेरांक पातका कारण जालां जावं पुरो असली जायती संगती म्हाका चोबो भयणो आमी हेरांक पातकां कारण जाल्यार जावं पुरो आतां जेजू सांगता कोणी आनेकल्या पातका कारण जाता जाल्यार ताका ताच्या गोमट्याक दांत्या फातर बांदून उदका उडोव दुसरें आमी पळयता मोगाचे बाबेनो जेजू भोव अपुरब्यान सांगता जर तुजी कूड पातका कारण जाता जाल्यार म्हणजे तुजो हात तुका पातका कारण जाता जाल्यार काडून उडय तुजो पाय तुका पातका कारण जाता जाल्यार काडून उडय तुजो दोळो पातका कारण जाता जाल्यार कोंकण काड कित्याक पातकाच्या जिवितां जिवच्या बदला येवंकोणाच्या उज्यान लासच्या बदलाक जिविताकूस एक दीस नर्स कळीत आसा ती एका पिडेस्ताचे गाय घेवन करतली आमी जनाव तुमी नर्स आसल्यार कळीत आसा गाय पांयांत वा आंगार रुवां जाल्यार ती गाय क्लीन करचे न्ही कित्याक क्लीन करता कितें जाता तो गाय आनीके मनशाक वायट करंत येता ती बहीण करता आसतना विचारलें ओ गाय गूण जाता की विचारलें ताका म्हणाली फादर भिये नाकात हांवें कितले गाय गूण केल्या ताणें दाखयले तिणें पटे आनी पटे पडयत आसतना त्या गायी इतलो बुराक व्हडले व्हडले गाय आसात ते काडटा ते वेस्ट पुरो वेस्ट काडून तिणें काय कितले पांय गूण केल्ले आसात जर तर ते वायट त्या गायांत उरलें जाल्यार पांय हात वा कितेंच नाश करता व्यक्तीच नाश करता ते नाश करच्या पयलीं आमी कितें करूंक जाय ती नर्स काडटाली काडूंक जाय ते वायट आसलें काडूंक जाय म्हाका बाबेनो जर तर म्हजें तें कितेंय एक पातकाचें कोणाक कारण जाता जाल्यार म्हाका पातकाक एक कितें आसा जाल्यार काडा तें काडूंक उलो दिता म्हाका जावं तुमकां जावं काडूंक उलो दिता जेजून आज मेटाफोर जावन आमची कूड दिवंक पुरो अध्यात्मीक संगती विशयांत पळोवचें जाल्यार जायत्यो संगतींनी आमी मेतेर जाले आसा म्हजे विशयान म्हाका कळीत आसा तुमचे विशयान तुमकां कळीत आसा पूण खंयची संगत जावं पातका कारण जाता जाल्यार बगेव जीव कश्ट जाता जाल्यार तर ती संगत काडा जावं म्हणजे तें हांवें सांगलें वायट उलोवची संगत वेरा विशयांत आसा जाल्यार ना तुमी उलयात हांव उलयना एक स्टेप फाटीं काडा येवटी प्रयत्न करा 2 फावटी करा 3 करा त्या सवयेत हांव पायर येवंक साध्य असली सवय जाल्यार कान उड्या असलो खंयच्योय संगती म्हजे तें पातका कारण जाता जाल्यार काडा कित्याक पातकाच्या जिवितांत जिवोवच्या बदलाक जिविताच्या जिवितांत जिवोवंक उलो दिता आनी तिसरें जावन आमी पळयता मोगाच्यो बाबेनो कितें तें जर तर मीठच ताची आळणी म्हळ्यार कितें मिठाचो गूण कितें आमी जनाव मिठाचें गूण कितें 3 संगती आसात न्ही गे एक नितळ करूंक शकता प्रिजर्व आदी मीठ घालून खंयची वस्तू दवरतली न्ही गे
प्रिजर्व करूंक दवरता रूच दिता जर ताचे गुणच वखदान घेतले तर कितें फायदो वय म्हाका बाबेनो आमी क्रिस्तांव म्हणून वखदून घेतले जाल्यार कितें फायदो आसा पवित्रान घेतला आमचें तें जायतें बरेंपण आसा पूण हें बरेंपण म्हणजे हेरांक बरें करूंक सोडिना जाल्यार कितें फायदो आयच्या किर्तनांत अशें बरोवन आसा मोगाचें बाबेनो कितें तें किर्तन सांगता ओ वळत्या वळाच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरी असो रूख निश्चित काळार फळ दिता हाची पानां केदींच भावनांत आनी हाती घेतिल्लें सकड सफळ जाता न्हंयच्या तडी रायल्या रुखा बरी आमचें जिवीत जावंक जाय न्हंय जावन आसा क्रिस्त आनी तो रूख आमी चिडकोंक जाय कित्याक तो पासो आसता रूख रुखाची पाळां न्हंयक उदका लागून आसा ती उदकाची उदक ताका मेळटा तें बोड मेळटा क्रिस्ताक चिडकोन रावूंक जाय क्रिस्त लागीं रावूंक जाय क्रिस्त समकोर ताच्या अजरपणांत जिवंक जाय तेन्ना आमचें जिवीत जाता भाग्यवंत बरें ना जाल्यार डेजर्टान रायल्या रुखा बरें केन्ना जिवीत ना कित्याक ती सुखी धाडेर आसा मुगोच्यो बाबेनो हे मिसाच्या बलिदान आमी पात्र घेता आसतना आमच्या जिविताक व्हरून पळोवया आमी खंय सुकोन पडल्या बरें करूंक आपणें आसा जायते फावटी बरें करता आसतना आमकां अवकाश मेळ्ळे आमी उगडून घेता जावं पुरो क्रिस्ता खातीर क्रिस्ताच्या नांवान बरें करूंक जाय न्ही लोकांच्या दिश्टीन वा आमी लोक पळयता म्हळ्यार कारणा खातीर न्ही बरें करूंक जाय क्रिस्ताच्या दिश्टीन कित्याक प्रतिफळ दिवचो क्रिस्तान दुसरें जावन आमचें जिवीत बऱ्या रितीन जिवया आमी प्राजीत काला येवनचार आसा थोड्याच दिसांनी एक बरें वाचप आमकां आमच्या जिविता विशीं कितें ती म्हणजे ती पथकाकारां जावचें कितें आसा जाल्यार नियळ करया उगडास करया ताचे तो भायर येवन बरें जिवीत जिवया हीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवन घेवया Kakuri Bapa kami kunci Bukiani tuja mukan lupun diuji Budia waina subituka bituji Krista kundin butukani kunci Sikar ketu ye Bapa kami kamci ye dunia Sikar ketu ye Bapa kami kamci ye Bapa Sikar ketu ye Bapa kami kamci ye dunia Sikar ketu ye Bapa kami kamci ye dunia म्हज्या भाऊ भयणो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवपाक मंत दिसलें जावन मागात हे तुमच्या तंत्रें सुरवेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र तीत आमी वांटो घेवंक तुज्या नांवाच्या महिमेक जिजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या ताजे वरवीं ससनाचें सूख आमकां लाभय आमी मागता तुज्या पुता जिजूचे नांवे सुरवेस्पोर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरात उबारता सुरेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया सुरवेस्परा पवित्र बापा सुर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सुरवांकाळी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो वो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रस्त लाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयले
पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कार्मरीची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरून सोंसले आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुन्हा जिवंत पावन उगडापें केलें. अशी तांणी तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा ताका सोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्त संगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी एकाच तळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दडबरांचो सर्वेस पोरतो सर्गांनी संसार भरला तुज्या वय बाबा. सर्गेन तुकाळचे चे सुरेस्पराच्या नावी येता ताकाळचे सर्गेन तुकाळचे चे. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या दडून इंदिनी पवित्र कर मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मोर सुसवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचून ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचे रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वरवतलें. ही म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sugut pergetuvia. Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही स्मरणता तुझे पुनर्जीवन पो आम्ही पगडता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अद्वैता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अद्वैता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनाचो आमी भक्तीपुणी उगडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हणून नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रिथिवीचेर विस्तरल्या तुज्या पवित्र सभेक उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पीठ पावळ आमच्या गोडी बापा आनी सगळी येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुन्हा जिवंत पुनसो बरोस्तूर मेल्यान ती आमच्या भाऊ भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे ज्येश्ठ गते मेल्या समेस्तां तुजें पड जाली तें मोका पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर मागता हांव कार्मरी देवाची मेज सांगाती भगवन धरून दवरता आनी सर्वांकळी तुका मान वतल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडून शिकेले मागणें सांगाता म्हण्या आमच्या बापा सरींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार तुका तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले हांव बक्षितां
तुझे आमची पातकां बघोस आनी आमकां ताळ्या पळयली नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सुरूच परा सुर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सुरचे भाग आनी आमच्या सोडून दर जेजू क्रिस्ताचे न्ही बरोच नत्रतले आमकां तुज्या उदार काकुळेतीन सूर पातकांतले सुटय आनी सूर आकांतांतले वाटय सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या भोंवतणीचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे परमान तिका शांती दिनी एकवटान सांबाळ तूं जी येता निराजूर चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमेची शांती सदां काल तुमची सुवें आसूं एकामेका शांती दिवया देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमे जेजू क्रिस्ता तुजे कुड्यान रगत आमी सेंक वेता ती आमचेर जर तेन्ना केस्ताडे न जावं पूण तुज्या काकुळेतीन आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बरी भलायकेनी वखद दी देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती शिडीच्या जीवना पयली आमी सुभागी मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन.
प्रार्थुया. विश्वासी देव आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां वाडून सर्गीचें सूख तूं आमकां बसयताय. ही तुजी बसवणी बेगीन शेवटाक पावे म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडका. गुड मॉर्निंग. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मनदेक बाब विल्सन तावरो, कॉयरिस्तांक तशेंच तुमकां ह्या नोवेनान भाग घेतलेल्या सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा. मार्चच्या 5 तारखेर म्हणजे येवच्या बुधवारा दीस आमी प्राचिताचो काळ सुरवात. आनी ह्या प्राचिताच्या काळांत हांगासर आसच्या धार्मीक कार्यां विशीं विवर असो आसा. मार्चच्या 5 तारखेर म्हणजे गोब्राच्या बुधवारा दीस 2 मिसां आसात. सकाळींच्या 6:30 वरार आनी सांजेच्या 6 वरार. दोनी मिसा वेळार आमी सिन्स बेंजारकरन वणतेल्या. ब्रेस्तारा दीस आमी तेर्स म्हणटा. त्या तेर्साच्या बदलाक मोटवी कुर्साची वाट आनी नियाळ आसतलो. हरी एका शुक्रारा दीस, करेजमाच्या शुक्रारा दीस सांजेर 5:30 वरार कुर्साची वाट आनी त्या उपरांत मिसाचें बलिदान. आनी हरी एका आयतारा दीस सांजेर 6 वरार उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट आनी त्या उपरांत पवित्र सभेचें मागणें आमी म्हणटल्या. हरी एक आयतारा पवित्र सभेचें मागणें 7:30 वरार आसता. पूण ह्या करिस्माच्या आयतारांनी कुर्साची वाट जाल्लेंच सुमार 7 वरार तें आसतलें. आनी हें सकड पवित्र सक्रामेंताच्या बेसवा सांगाता आखेर जाता. मंगळूर दिवसीचो कॅथोलीक कॅरिस्मॅटीक एकतार ह्याच करिस्माच्या मार्चच्या 20 तारखेतावन 20 आनी 3 तारखे पर्यंत 4 दिसांचें बायबल संमेलन मांडून हाडता. आनी हें संमेलन ही रेतीर सांजेच्या 4 वरार तावन 8:30 वरां पर्यंत कोर्डेल फिर्गजेच्या उक्त्या मैदानार चलता. ह्या धार्मीक कार्यांत भाग घेवन करिस्माक देवाची कृपा जोडून घेवंक तुमकां मोगाचें आपोवणें आसा. ह्या रितीर एक तयारी जावन ह्याच आयतारा सकाळीं 9 वरार तावन सांजेच्या 4:30 वरां पर्यंत एका दिसाची रेतीर हांगासर मांडून हाडल्या. तुमकां कळीत आसा येवचो आयतार म्हयन्याचो पयलो आयतार आनी म्हयन्याच्या हर एका पयल्या आयतारा दीस हांगासर सांजेच्या 4 वरार तावन 7 वरां पर्यंत कॅरिस्मॅटीक मागण्या विधी आसा. पूण येवच्या आयतारा ती मागण्या विधी ते रेतीर सकाळीं 9 वरार सुरू जावन सांजेच्या 4:30 वरां पर्यंत आसता. आनी ही रेतीर चलोवन व्हरता मनदीक बाब पियूस डिसोजा शिवमोगा दिएसीसचे विगाळ आनी मनदीक बाब सिरील लोबो उडपी दिएसीसचे विगाळ हांगासर आसतले. सांजेर 3:30 वरार मिसाचें बलिदान आसा. त्या मुखांतर ही एका दिसाची रेतीर सोमता येवच्या आयतारा. तुमकां येदोळचो कळीत केल्ले प्रमाणे सिंजीच्या बुधवारा तावन म्हणजे येवच्या बुधवारा तावन सोनवारा म्हणसर हांगासर सकाळीं 9 वरार तावन दनपाराच्या 1 वरां पर्यंत अल्कोहोलीक अनॉनिमस एक विशेष शिबीर मांडून हाडतात. जे कोणाक सोऱ्याच्या वस्यातावन सुटका जोडूंक जाय वा येदोळचो कोणें ताचे तावन भायर येयलेलीं आसात तुमकां आनीक मुखार वचूंक जाय तसल्यांनी ह्या शिबिरांत भाग घेवंक अवकाश आसा. सडीत विवर आनी कॉन्टॅक्ट नंबर भायर फ्लॅक्साचेर आसा. तुमी त्या नंबरांक संपर्क करचे. जुबलेवाच्या वर्साक युरोपाच्या पवित्र जाग्यांक यात्रीक पयण आसा केल्लें जुनाच्या 2 तारखेतावन 19 तारखे म्हणसर आसा. जे कोणाक ह्या पयणांत आमकां सांगात दिवंक जाय तुमी आमकां बिडचें. आमच्या पापसाहेबाची भलायकी आनीक गंभीर आसा. ताचे खातीर आमच्या मागण्यांत आमी उडास दवरचो. मार्गाचें काम सुरू केल्लें आनीक चलतें आसा.
त्या देखून तुमी एक्झिट गेटींतावन भितर येवंक प्रयत्न करचें आनी जे कितें त्रास जातात ते तुमी सोंसून व्हरचे. हांगासर एक्झिट गेटी लागीं माउंट कार्मेल ग्रट्ट्या लागीं जर तुमी रायटाक घेतल्यात जाल्यार तो मारोगो नांतुराक वेता, पंपेल वेता आनी आंजेलर वचूंक आदाराचो जाता. ह्या दिसांनी आमची भुरगीं परिक्षा बरयते आसात, थोडी तयारी करते आसात. ह्या भुरग्यांच्या यशस्वी बसोत आमी नव्याना वेळार सदांच आमच्या मागण्या वेळार मागया आनी सर आमच्या भुरग्यांक आमी सर्व यशस्वी मागता. देव बरें करूं. आतां नव्याना खातीर दिंबी मोडी. बळो जेजूचे नव्यान मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी जेजू मनशांचो इश्ट जावन चिरलो सोरतरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो पिडा गुण कर्ण दैवी वयज म्हणलें नांव ताका फौज जालें नेनेरान शिकलो जेजू मेस्त्री म्हण नावाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणतावन मनशां ताच्या सोर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बळोक म्हणटा कितलो सोर तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमी मागीर प्रत्येक तरान 3 रितीच्या पिडेस्त लोकां पासून पयलें जावन कुडीच्या पिडेंत वळवळच्या आमच्या भाऊ भयणीक आज एकल्यान मेसेज घालून सांगलें फादर प्रत्येक तरान एका व्यक्ती म्हाका ताप आसा मस्त दिसां तावन उणूच जायना वखद दितान रावता परत सरता. प्रत्येक तरान त्या व्यक्ती खातीर मागया मागीर आमच्या इराद्यां पसवतो कुटुंबांत आसच्या सोर सांद्यां पसवतो नांव कान उडास कड्या जावं पुरो कुटुंबांत आसच्या सोर पिडेस्तां पसवतो. मागीर कुटुंबांत आसच्या वडिलां पसवतो जायती जबाबदारी तांचे ती आसा बऱ्या रितीन जबाबदारीन जिवंक. भुरग्यां खातीर मागया नाना रितीन आसच्या पिडेंत आसच्या भुरग्यां पसवत ल्हान तावन तो कश्टोवच्या भुरग्यां पसवतो शिकच्या भुरग्यां पसवतो. जायतीं भुरगीं एग्जाम बरोवन आसात आनी थोडीं तयारी करून आसात. बरी तयारी करूंक शिकोवंक आनी बरे रिजल्ट मेळोवंक मागीर आमची भाऊ भयणी जायतीं पिडेस्तां हॉस्पिटलांत आसात. मागा म्हूण सांगलां जावं पुरो तुमचे कडेन जावं पुरो हांगा प्रत्येक तरान कोणी डॉक्टरांनी गूण जावंक जायना म्हणली कोणी आसा जाल्यार प्रत्येक तरान त्या भयणी बसत भाऊ बसत आमी मागया. मागीर आमी मानसीक पिडेंत वळवळच्या भाऊ भयणी पसवतो. नाना कारणा खातीर टेन्शन तकलेंत येराय समाधान ना एका रितीची उगण उणेपण अस्कतकाय कोणी कश्ट ना जाल्यार त्या भाऊ भयणी पसत आमी मागया. मागीर आमकांच अध्यात्मी रितीन आमी बरें जावंक जाय थोडे संगतींत आमकां भायर येवंक जाय त्या पथकाच हांव पयस येवंक जेज बळका वडे मागया आमकां समर्पया. हाचे सांगाता जायत्यो गरजो आसात आमी जनाव गिमाचे दीस मस्त देगीचे कितेंच पिडा शिळे नासतना देव राखून दी कश्टांतल्यान राखून दी मागया. जो कोण आर्थीक रितीन सांपडला आर्थीक रितीन कश्ट आसा त्या लोकां खातीर आमी मागया. कोणाकी कामाचें प्रॉब्लेम आसा विजाचें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार विजाचें प्रॉब्लेम इत्यार जावं पुरो गांवांत जावं पुरो परगांवांत काम करचे आमच्या भाऊ भयणी आसात मागया तांच्या कामांत तांकां तृप्ती समाधान मेळोवं मागया. क्रिस्तांव लोक जायते कडेन नाना रितीनी कोणाक कळना त्या वरी कश्टन आसा देव तांकां दिवन दी तांच्या जिवितांत धैर्य. मागीर आमचे वैयक्तीक ते सोंप सोतो. सकट सांगात आमच्या ए भगवंत जेजू बाळका तुजी सूर पदवी आज्या पितरां उगडपी केली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उपलोलो आसता
तुका पात्याने उलमरतल्या सट्टान दाय आयकन तुझ्या बेसावन बर आमच्या बापा सरींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गा जाता तशी त्या संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाडल्यान पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निबार नामान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदिव आनी सदैव फळ तुज्या कुस्तीन जिजो भगिनी बरी राज्यमय आपल्या खातीर नदीकर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येयलो देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येयलो देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येयलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जशें आदी तशें आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन जिजू बाळका आमचेर बेसांव घालन आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जशें आदी तशें आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन जिजू बाळका आमचे बेसांव घालन आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जशें आदी तशें आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन जिजू बाळका आमचे बेसांव घालन आयक आमचे मागणे बळू जिजूको मागणे अजपंचा जिजू बाळका आमच्या बेजारका जाचेर एका कोतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे म्हाका आमी सरपडून मागता तुजे तितले बिरमदेन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी त्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वयले सर कश्ट निरस पोवन तुजे कुमक बुजोवन आमकां धाड बापा आनी पळयतात सांगाता तुका सदांच सदांच सर्वता जिजू बाळकान जायती अजपां आमच्या जिवितांत केल्यांत उपकार बावडया मौनपणी सकट सांगता म्हण्या हे भोव उद्दार बळूक जिजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्या येदे उपकारा खातीर आमचे अर्गां बेटोक आमी आयल्या तुज्यो काकलुती आमी वर्णयतेल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातीनी तुजेर आमी दवरता तुज्या म्हजे मरिपात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सगळ्यांक तुका मळपणा मान दिवन दी आनी तुजे कळनातली देवी मजो जोडून दी सगळ स्तुती आनी महिमा जावं बाळकाचे जो आमेन आशिर्वाद सोरपुदवेदार देव कणवळ्यान आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालो आनी सोडून दिवपी जनवाची वळख तुमकां फोव करूं भगवंताचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी तिऱ्यान वाडोवंक तुमकां कृपा दिव शांती संबंधांचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तो सुमोगाळ देव तुमकां आपणाशी चलोव व्हरों आनी सोरपुदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सगळे सदां आसूं आमेन Jisu barka tu Jisu mu asbuti Yikau tu ele sebure por asbuti Yarkau Astugan bezara karsaki musar sankau Daya kermun ami porata Munsha porang warung tuji purapu Punang warung tuji purapo Sati boni mona caturang kaku Bawa turmusyan muka mai pasang Cium kakak tuhur biske Mukar putra sungai Angkuar beri आशीर्वाद आंका